वर्साचो सादो काळ सद्या काळांतलो 30वो आयतार। मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 10 वळी 46 ते 52। जेरिक्याक धांवन शिसांक घेवन लोकांचो व्हड जम्या बरोबर वेताना बारतिमेव म्हणजे तिमेवाचो पूत मुठलोलो एक कुड्डो रस्त्याचे देगेर भिकेक बसून आसलो। जेजू नजरेतकार येता म्हूण ताणें आयकतूच तो अशी बोब मारूंक लागलो, दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर। आनी साबार जाणांनी ताका बोबाट केली आनी बोगो राव म्हूण सांगलें, पूण तो अदीक व्हडल्यान बोब मारूंक लागलो, दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर। जेजू थांबलो आनी ताणें त्या कुड्ड्याक आपयलो। ताणें सांगलें, धीर दवर, उठ, तुका तो आपयता। आपणाचो जुबो सांडून आनी उडून उडून तो जेजू सुशी आयलो। तेन्ना जेजून म्हटलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? गुरुजी, म्हाका नव्यान नदर येशी कर। जेजून ताका म्हटलें, वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो। आनी रोखडीच ताका नदर आयली आनी तो ताचे संगाती चलून गेलो। जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। वाखाणली तुका क्रिस्ता।